आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाखाणणी तुका जेसू. आमी पळोवया स्तोत्रांनी स्तोत्र 103 पयली आनी दुसरी वोळ. Psalms 103 verse 1 and 2. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर, सगल्या मोनान काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार केदीच विसरूं नाका. तर हांगा आमकां मेळटा दाविदाचो आत्मो आपल्या मोना लागीं उलयता. स्तोत्रकार दावीद पातशायान बरयल्यान स्तोत्रां म्हूण आमी जाणो. तर ताचो आत्मो आपल्या मोना लागीं उलयता आनी आपल्या मोनाक एक प्रश्न कसो घालता. कित्याक तूं इतलो चिंतेस्त आसाय? कित्याक म्हजें मन इतलें खोंतीन बुडलेलें आसा काय? दाविदाचो आत्मो देवाच्या आत्म्याचे इश्टागतीन रावंक आशेता आनी लालेता. पूण ही इश्टागत घडोवन हाडपाक ताच्या मोनान हो निर्णय करपाची गरज आसा. आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू. ह्या वेळार म्हजो आनी तुजोय आत्मो आपल्या देवाच्या आत्म्याशी इश्टागत जोडूंक तानेला. पूण परत आमच्याय मोनान होच निर्णय करून देवाच्या आत्म्या ठांय ही सोयरीगोत रचून हाडपाची आसा. तर दावीद पातशाय कितें म्हणटा काय? तो आपल्या आत्म्यांक सांगता, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर, सगल्या मोनान काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. कित्याक अशें म्हणटा काय? कित्याक आमचो देव सदांच बरो. देव आमकां राखता, सांबाळटा, आमचो मोग करता. ताणेंच आमकां रोचल्यान. आनी हें तर सगळीं बेसांवां तर आमी नियाळलीं, बेसांवां तर आमी मेजूंक गेल्या जाल्यार हेंच आमकां एक कारण जावन आसा देवाची तुस्त करूंक आनी ताका वाखाणूंक. कित्याक जे तरेचे बेसांव दाविदाचेर देवान घाल्ले, जे आपुरबायेन ताका विचून काडलेलो, ताका माखलोलो, तो एक सादो आसलो भुरगो, गोरवां राखपी भुरगो आसलो, गवळ्या मेंढरांक घेवन वेता पळय तसलो गवळी आसलो. पूण देवान ताका विचून काडलो आनी मागीर ताका दावीद पातशाय केलो. तर हे सगळीं बरेपणां ताच्या जिवितांत तो नियाळली जाल्यार ताका जेरूल एक कारण आसा देवाक वाखाणूंक, दीस रात आपलें लक्ष देवाचेरूच घालूंक. तर आमी कितें शिकता काय हातूंतल्यान? की आमची जी परिस्थिती आसा ह्या वेळार आमच्या मुखार, ताचेर आमचे दोळे दरिना जावपाक. पूण देवान जे आमच्या जिवितांत कितें बरेपणां केल्यान, आख्खें जिवीत भर कितलें आमकां देण्यांनी बोल्ल्यान आनी बरेपण आमच्या जिवितांत केल्या, कितले फावटी आमकां वायटांतली निवारल्यान, ताचे खातीर आमी देवाक आर्गां दिवपाची गरज आनी ताका वाखाणणी दिवन ताची तुस्त करपाची गरज. कोरिंतकारांच्या पयले चिटीन 6व्या स्वरान आनी 17वे वळीन अशें आमकां मेवता, पूण सोमी आनी ताच्या एकवटान जियेतात तीं एकाच जिवान जियेतात. आतां जिवान म्हणल्यार घोडेक आत्म्यानूय म्हणूं येता आमची. आमचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एकठांयच कसो जियेता. जी कोण सोमया बरी जियेतात तीं एकठांय ताचो आत्मो एक कसो जियेता. आतां मनशाचो आत्मो देवाच्या आत्म्यांक एकदम बरे भाशेन वळखता. देवाची जाणवाय, देवाचो संदेश मनशाच्या आत्म्यानूच ताका मेळटा. पूण प्रश्न आसा की आमचें मन, जंय आमचे 5 विसव आसात, जंय आमची जाणवाय आसा, आमचें गिन्यान आसा, आमची हुशारकाय आसा, जंय सगळे तरेचे शिकवण आमी आमच्या मनान घेतल्या, तें आमचें मन देवाच्या आत्म्या थंय एक जावपाक एक अडचण कशी जाता. देखून हो निर्णय घेवन देवाचो ताळो आयकूंक, देव सांगता तशें करूंक, ताचें उतर शिकयता ते भाशेन चलूंक आमचें मन आमकां आडायता.
अडचणी घालता, कित्याक मनान इतलें सगट भरलेलें आसा. सगल्या संवसाराची जाणवाय आमी आमच्या मनान भरलेली आसा. शिकल्या आमची इतली शिकवण घेतल्या, आमी इतलीं वर्सां घडये इस्कॉलाक गेल्या, कॉलेजीक गेल्या, तरेतरेचे विशय, विज्ञान, सायन्स, मॅथ्स हें सगळें घेतलेलें आसा. आतां देवाचें उतर आनी कशें भितर मानून घेतलेलें हांव काय. देवाचें उतर सादें, पूण आमचें गिन्यान इतलें भरलेलें आसा की तें देवाच्या उतराक भितर घेवपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणें जियोवपाक आमकां बंदी पडटा. आमचें मन आमकां तें करूंक दिना. पूण दावीद पातशाय आमकां स्तोत्रांनी, आतां पयली आनी दुसरी वळ आमी वाचले, तिसरे वळीन तो आमकां सांगता की जरी तर आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्यांक वाखाणणी दिता, देवाक वाखाणटा, ताची तुस्त कोत्ता, ताचे उपकार केदींच विसरना जाल्यार ताका कारण आसा. आनी तें कारण म्हणल्यार आमकां बरेपणां देवा लागचीं आमकां मेळटात. तर ती कितें गाय? तो अशें म्हणटा, तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. दुसरें, सगल्या वायटाक वखद दिता. तिसरें बरेपण, तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. चवथें, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकुट घालता. पांचवें, तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता. आनी सवें, गोरुडा परी तुका नव्यान तरणे पिरायेचो करता. गरुड म्हणल्यार हें म्हणटा आमी पळय, घोणी म्हणटा पळय ते अर्थ, इगला भाशेन आमकां नव्यान तरणे पिरायेचो करता. तर आयज देव आमचे लागीं एक लागीं उलयता आनी आमकां सांगता, तुका तर देवाचे येवजणे प्रमाणे जियोंक जाय. देवा मदें आनी तुजे मदें एक सोयरीगोत, एक खोल सोयरीगोत तुका रचून हाडूंक जाय, जाच्या खातीर तुजो आत्मो आशेता आनी लालेता. कित्याक आमी सगळीं जावन आसा नवी जल्म घेतलेली, आत्म्यान आमचो नवो जल्म जाला. तर सगल्या वेळार आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्या वरवीं सोयरीगोत जोडूंक आशेता. पूण आमी आमच्या मनांत हो निर्णय घेवपाची गरज आसा. आतां आमी म्हणल्या कितें घडटा तें हें संवसारी जाणवायेन आमी भरलेले आसा, देखून आमकां हें करपाक अवघड जाता. आनी जो मनीस धर्मीक रिती रिवाजांनी, धर्मीक चाली रितींनी बुडलेलो आसा, तातूंतच घुस्पल्लो आसा, आजून ताका स्वताची जाणवाय जावंक ना. स्वत म्हणजे देवाचें उतर आजून ताणें आपल्या जिवितांत पाळां घेवपाक दिवंक ना. ताचे प्रमाणे आपलें जिवीत थारावंक ना. ताचे भितर फक्त धर्मीक चाली रिती आसात. हांव मिसाक वेतां, हांव नवेनां करतां, फेस्तां करतां, घरान तेस करतां, कितें धर्म कितें सांगता तितलेंच करतां. ताचेरूच तो आपलें जिवीत थारायता आनी भावनाचेर आपलें जिवीत चलयता. ताका राग येता, ताका खुशाल जाता, संतोश येता, ताचेरूच तो आसा. तो देवा प्रमाणे आपलें तो जिवीत, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तर चलयना जाल्यार असल्या मनशाकूय भोव अवघड जाता हो निर्णय करूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जियोंक. देवाचो आत्मो सांगता पळय ते भाशेन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक, देवा मदें सोयरीगोत रचून हाडपाक ताकाय खूब प्रश्न जातात, ताकाय अवघड जाता. आतां परत ह्या बरेपणाचेर आमी लक्ष घालुया. पयलें, देव आमकां बक्षिता, सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळीं आमची पातकां बक्षिता. जें कितें जिवीतभर आमी वायट केलां तें सगळें देव बक्षून उडयता. दुसरें म्हणल्यार तो आमकां वायटाक वखद दिता. सगळे तरेचे दुयेंस, ज्या दुयेंसाक इलाज आसा आनी ज्या दुयेंसाक इलाज आजून ना, तसले पासून देव वखद दिवन ताचो इलाज करून आमकां पेखवणी दिता. कित्याक तो आमचो पेखवणार, तो आमचो बक्षुपाचो देव. तिसरें, तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. आमकां ताणें मोरणांतलीं वाठायल्यान, मोरणांतलीं निवारल्यान, आमी जी एमखोणान वचपाचीं आसल्या, इफेन्नान वचपाचीं आसल्या, आमच्या जिविताचें निसणटण जावपाचें आसलें, तांतलें ताणें आमकां निवारल्यान आनी आपल्या रोगतान आमकां विकती घेतल्यान आनी देंवचाराच्या चोपक्यांतलीं सोडयल्यान.
चवथें म्हणल्यार तो तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकूट घालता. आपल्या मोगान तो आमकां भरता. आमी सैतानाचे गुलाम जाल्ल्या ते गुलामपणांतली आमकां सोडून आमकां आपल्या कुटुंबांत आपल्या फामिलींत भागेली करता. देवाची भुरगीं, देवाचो पूत, देवाची धूव असलो आमचेर शिक्को मारून आमच्या माथ्यार मुकूट घालता आनी आपली काकूत दर सकाळी आमकां नवी दिता. 5वें म्हणल्यार तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता. आमच्या तोंडांत बरीं उतरां घालता, देवाची तुस्त करपी उतरां घालता आनी देव कितलो बरो हें जाणो जावपाची जाणवाय आमकां तो दिता. आनी निमाणें म्हणटा, गरुडा परी तुका नव्यान तोरणे पिरायेचो करता. जे भाशेन एक तरणाटो आसता ते भाशेन आमकां करता. जरी आमी जाणटी जाल्या, आमची कूड आतां आमी झरोन गेल्या अशें म्हणटा. सगलें आमचे लागीं कितें आसलें, आमचे पयशे ओ कितें आसलें, आमचें सगलें काबार जालें. आतां आमचे लागीं कांय ना. सगले बाबतीन आमी काबार जाल्ले भाशेन, जाणटी जाल्ले भाशेन अशें आमकां दिसता. पूण हांगासर देव आमकां सांगता, आपूण तुमकां नव्यान सगलें तुज्या जिवितान जें कितें ना, जें कितें काबार जालां तें नव्यान तुमकां दिता. आख्खें तुजें जिवीत आपूण नवें करता. आनी गरुडाच्या जिवितांत तर आमी मातशें लक्ष घालें जाल्यार आमी पळयलां घोणी आमकां अश्यो सकयल दिसनात. वयर आमकां त्यो दिसतात, अश्यो वाऱ्याचेर भोंवतात पळय त्यो. कावळ्या भाशेन ते आपले पाकोटे फाटा 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 करून ते तशें करिनात, पूण वाऱ्याचेर ते स्लो अशें एकदम वाऱ्याचो पावर घेवन, वाऱ्याची एनर्जी घेवन ते आपूण बरे भाशेन चलतात. आपली एनर्जी खर्च करिनात. आपले पाकोटे आलोवपाक तांची एनर्जी ते चलयनात, पूण वाऱ्याचो नेट घेवन ते फास्ट स्पिडीचेर आपणाक फुडें वचूंक जाय थंय वेतात. देवूय आमकां तेंच सांगता, आपूण तुजो मोग करता जेन्ना हांव तुजे बरोबर आसा. म्हजे शक्तीन, म्हजो पावर घेवन तूं तुजें जिवीत फुडें व्हरूंक शकताय. तर आतां आमी आमच्या मना लागीं उलोव येता काय, ही सगलीं बरेपणां आमकां देव दिता आनी दीत आसा हें आमी आमच्या मनाक सांगपाची गरज आनी देवाचें उतर आमच्या आत्म्यांत घेवन देवा मदें आनी आमचे मदें हो सोयरीगोत घडोवन हाडपाची गरज. जी म्हजी परिस्थिती आसा ताचेर हांव लक्ष घालिना, ओ कितें वायट घडटा ताचेर हांव रावना. म्हज्या जिवितांत भिरांत आनी खोंती दुखींनी हांव बुडोवन वचना, पूण पवित्र आत्मो कितें सांगता ताचेर हांव परत परत लक्ष घालता. पवित्र आत्मो म्हाका सांगता देवाचीं बरेपणां आसात ताचेर लक्ष घाल आनी हीं बरेपणां दर एका देवाच्या भुरग्याक मेळटात म्हूण जाणो जा. तर सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, तुका वाखाणटां. आयज हांव हो निर्णय घेता म्हज्या जिवितांत, जेजूच्या नांवान हांव तुजो पूत ओ हांव तुजी धूव. दोनिया म्हाका बोगोस, जायते फावटी तूं म्हजो बाप, तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव विसरलां. तुजेर हांवें दुबाव दवरल्यात, गोडेक शिणूय केला. दोनिया तूं खंय आसाय, तुवें म्हाका सोडलोय आनी हाचे खातीर हांव तुज्या सरशिल्लो पयस गेलो. दोनिया म्हाका बोगोस. आयज हांव तुजेशी बापा परत येवंक सोदतां. तुजी काकूत आनी तुजें बोगसणें म्हाका दी. बापा तुका आर्गां दितां, तूं सगल्या म्हजी पातकां बक्षिताय. जेजूच्या नांवान सगले तरेचे बोगसणें घेवन हांव रावलां तें तूं तोडून उडयताय. तरेच्या मनशांक बोगसूंक म्हाका जायना आसलें, अवघड जातालें, ह्या वेळार तूं म्हाका कृपा दिताय तांकां बोगसूंक. म्हजें काळीज जें धारूण आसलें तें धारूणाय म्हज्या काळजाची तूं काडून उडयताय. म्हज्या दोळ्यांचेर जी साय आसली, एक पड्डो कसो आसलो तो काडून उडयताय आनी म्हाका तुजेशी ओडून हाडटाय म्हूण तुका आर्गां दितां. दोनिया म्हज्या आदल्या जिविताची हांव दूख धरतां आनी तुजें बोगसणें म्हज्या जिवितांत मानून घेतां.
आनी म्हज्या भावा म्हजे भयणी, जेन्ना तूं तुजें जिवीत जेजूशी वळून हाडटाय तेन्ना तुजे भितर ताची पेखवणेची पदवी भितर सरता. पेखवणेची पदवी व्हांवता आनी तुजें सगलें दुयेंस, तुजी सगली पिडा नपयत जाता, काबार जाता. ताची पाळां सुद्दां ते दुयेंसाची उमटून वेतात जेजूच्या नांवान. जेजूच्या रक्तान तो तुका सोडवण फावो करता, तुका तारण दिता. तो आपल्या रक्तान तुका विकतो घेता आनी सगळे तरेचे देंवचाराचे आत्मे, देंवचाराचे गुलामपण, सगळे जे शिराप तुजेर आसले, सगळे देंवचाराच्यो करण्यो ज्यो आसल्यो जेजूच्या नांवान त्यो काबार जातात. म्हज्या भावा म्हजे भयणी, तुजें हें सुभाम जिवीत जेजूचें मानून घे. सगळे तरेचे बांदपास जे आसले देंवचाराचे ते हांव ह्या वेळार बांदून जे आसले ते तोडून उडयता आनी जे कितें पदवी तुज्या जिवितांत आसा ती हांव बांदून घेता जेजूच्या नांवान. आनी जें कितें वायट तुज्या जिवितांत चलतालें तें ह्याच वेळार बंद जाता आनी बेसांवां तुज्या जिवितांत सुरू जातात. दोनया तुका आर्गां दिता, तुवें म्हाका सगळ्या बादपासांतलो सोडयलाय म्हणून. ह्या तुज्या व्हडत्या मोगा खातीर, तुज्या बरेपणा खातीर, जे तुवें म्हजेर मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकुट घालो, देखून तुका आर्गां दिनवास दिता. तुवें म्हजें तोंड तुज्या रक्तान धुलाय दोनया आनी ह्या वेळार थान कसलीच फोटी, कसलीच लोबाडाय म्हज्या तोंडांतली येवची ना. ना म्हणून जे कितें परिस्थिती आसा, जें कितें वायट म्हज्या जिवितांत घडटा तेंय हांव म्हज्या तोंडान उलोवचो ना. म्हजें मन जें मनशा स्वयंभीक मन आसलें, जें कितें घडटा ताचेरूच हांव म्हजें मन थारायतलो. मनशाची चिंतनां म्हजी चिंतनां जातालीं तें हांव सोडून दितां आनी ह्याच्या खातीर म्हजी उतरां तसलींच आसलीं तें हांव उलोवपाचें बंद करतां. पूण आयच्यान हांव फकत उलयतलों तुजें उतर आनी जे उतरा वरवीं आयिल्लो भावार्थ ह्योच हांव उलयतलों. तुजी कृपा, तुजी मोहिमा, तुजी वाखाणणी म्हज्या तोंडांतल्यान हांव उलयतलों दोनया. ह्या वेळार कसली असोकताय घोडेक म्हज्या कुडीन हांव भोगतां, कसली असोकताय म्हज्या जिवितांत आसा ती हांव पळयना, पूण तुज्या पवित्र आत्म्याची माखणी जी म्हजेर आसा आनी ताचे वरवीं नवें जिवीत जें म्हाका मेवलां, सुभाम जिवीत जें म्हाका मेवलां, ताचेर हांव म्हजे दोळे दवरतां दोनया. हें जिवीत आसा की केन्नाच आमी अणभवूंक ना तसलें सुभाम जिवीत तुज्या उतरा वरवीं म्हाका मेळटा दोनया. ब्रदर जॉन्सनाचो एक अणभव हांगासर आसा. तो म्हणटा आपणें देवाचें इतलें बरेपण आपल्या जिवितांत अणभवलां. एक चादर कशें, जे भाशेन एक बन्नूस कसो आसता जातून आमी भितर सुशेगाद न्हिदता, तशें देवाचे माखणी आपणाचेर इतली देवान ओतोवन घाल्ली आसा. तो एक ल्हानशें उदाहरण दिता. आपूण देवाच्या वावरान इतलो गुल्ल जाल्ला की गेल्या त्या 2 दिसांक हांव न्हिदूंकूच ना, फक्त 1 नाल्यार 2 वरां दिसान हांव न्हिदतां. पूण तरी पूण इतली खुशालकाय आनी इतली पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत हांव जियेतां. तो म्हजो एक इश्ट जाल्ल्या भाशेन पवित्र आत्म्याचे सगळो वेळ हांव अणभवान जियेतां. ताच्या बरेपणान, ताच्या इश्टागतीन हांव इतलो खुशाल आसा आनी हे पवित्र आत्म्याचें बरेपण हांव अणभवतां. तर जेजूच्या नांवान हेंच पवित्र आत्म्याचें बरेपण आमकां एक एकल्याक मेळटा आनी एक एकली आमी तें स्विकारता आनी आपणायता म्हणून आमी देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. हें सुभाम जिवीत जियोंक, जैतिवंत जिवीत जियोंक जेजूच्या नांवान आमी वचुया. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. आमेन, आमेन, आमेन.